20 मिलियन टन डंप काडटा म्हण मुखेलमंत्र्यान सांगला। मात गोंयांत 100 मिलियन टना वयर डंप आसा आनी हातूंत सरकाराक फक्त 1000 कोटी मेळटा। सरकाराक कमीत कमी 6000 कोटी पयशे येवपाक जाय म्हण सुदीन ढवळीकर दिवचले जाल्ल्या मोगोच्या जाहीर सभेक उलयला। आरडीएक्सको खातीर दिवचलीच्यान चंदू मांद्रेकर। त्याचो कोणो मायनिंग मागीर तातूंत बिचोली आयली, मये आयली, साखळी आयली आणि आजूबाजूचे लोक आयले, आमी सुद्दां आयले फोंडेकार। काल ताणें एक स्टेटमेंट केलो आफ्टर की आमी जे डंप आसा ते काडटा म्हणून। डंप काडचे हें आमचें सुद्दां पयलीं मत आशिल्लें। डंप काडटा कितले वर्साक काडटा म्हणून सांगलें 20 मिलियन टन्स। गोंयांत डंप कितले आसा ताका मुद्दाम विचारा। 100 मिलियन टना वयर गोंयांत डंप आसा। डंप नंबर 6 तुमकां याद आसा, सावड्डे मतदारसंघांत चोरला। चोर आमदार आशिल्ले पळय माजी, ते तांच्याच पक्षांत आशिल्ले, मोगो पक्षांत असले ना। आणि हे डंप जे आसा 20 मिलियन टन कॅपिंग करता म्हणून सांगता, हो सुद्दां आसा वयलो। ह्या डंपाची तो किंमत गव्हर्मेंटा खातीर कितले करता तुमचे कोणीच लक्षांत हाडूना। तुम्ही हांगा ट्रकवाले भरपूर आसतले, ट्रक ओनर आसतले, ड्रायव्हर आसतले, मशिनरी वाले आसतले। 1000 कोटी 1000 कोटी चणे गव्हर्मेंटा दिवपाक सोदता। ताजें स्टेटमेंट म्हजो न्हय, कारांक विचारा, तुमी छापला। 1000 कोटी फक्त तो 20 मिलियन टनाचेर गोवा गव्हर्मेंटा दिता। आज रेट कितें आसा? एक टनाक 7000 रुपया, $95। वर्किंग करा, म्हजे पेक्षा तुमी चड जाणा, बिचोलकार तुमी। 30% वेस्ट सुद्दां जाल्लें डंपांत जाल्यार 3000 रेट गव्हर्मेंटाक येवपाक जाय। इंटू 20 कितले जाले? 6000 करोड। हे पयशे कोणाचे? हे फक्त 20 मिलियन टन। 6000 करोड हे पयशे तुमचे, ट्रकवाल्यांचे, मशिनरीचे, ड्रायव्हरांचे। आणि तो कितें सांगता? तो उलयले डंप काडप, प्रत्येक कुटुंबाक एक फ्लॅट आमच्यांनी बांदून दिवपाक जाता, इतलो पयसो ह्या डंप फाटल्यान आसा। मित्रांनो, लक्षात दवरा, हांव हे फक्त डंपाचे उलयला, मायनिंगेचे उलोवना। हांचे जर मायनिंगेचे काडत जाल्यार लक्तरां काडपाक लागतलो हांव। पूण आतां हे जावपाक दिवं नाका। मोगो पक्षान मायनिंग चालू केल्ल्यो, मोगो पक्षाच्या सरकारात खंयचोच आमदार असलें काम करनाशिल्लो। आज आमदारूच न्हय, मुख्यमंत्र्याचे मनीस सुद्दां टेंडर घेता म्हणून कळ्ळां आमकां। वायट दिसता। जे टेंडर ट्रकवाल्यांनी घेवपाचे, जे टेंडर ट्रक ओनरांनी घेवपाचे, ती टेंडरां ट्रान्सपोर्टेशनाची कोण तरी कार्यकर्तो म्हणून मुखार काडटा आनी तो घेता। माजी आमदाराचो मनीस घेता, आमदार घेता। मित्रांनो, हे कितें चल्लां आनी हेच आमी चालू दवरताले काय कितें असो प्रश्न म्हजे मुखार येता।